आयज आमी तिसऱ्या वर्साचो उगडास करता कातरिना कार्वालो हिचे खातीर मीस भेटयला तिचे खातीर केद भाशेन ह्या मिसान मागुया. तेच भाशेन फामिलीच्या संपून गेल्लेल्या आत्म्या खातीर मीस भेटयला फ्रांसीस आनी ट्रेसी फेर्नांडीस ही इंतेसां मतीन दवरून ह्या मिसांत वांटो घेवया. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या भयणी भावांनो, पवित्र सभा आंकवार मारेक हे सभेंत पयलो वयलो जागो दिता, कित्याक तिचे वरवीं आमकां जेजू मेवलो. आयज सोनवार, तर आमी आमचें जिवीत आंकवार मारेच्या हातांत घालुया. ह्या म्हयन्यांत तेज रोजार करून आमी जेजूच्या गुटांचेर नियाळ करता आनी तीच आमकां आदार दिता. तर आमचें जिवीत तिच्या हातांत घालुया आनी हेर आमच्या मनांत आसा ती इंतेसां तिचे मुखार दवरुया आनी तिचो आदार आनी आलाशिरो मागुया. म्हज्या भावा भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी सोरपुरविदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता, मनांचे करून तोंडान विचारून, वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पापाचो सदांच सांगपाक न्ही सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनवणी करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवीदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. सुम्या काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. सुम्या काकूत कोर. प्रार्थया. सर पदवीदारा आनी सासणाच्या देवा, तूं ओगोनेत मोबायलाचो बाप तुजे लागीं मागतोल्यांक तांकां फावो जाल्ले परस चड आनी तांणी आशिल्ले परस चड तूं दिताय. तुजे काकृतीन सर्व आमची पातकां मनूस आनी जें आमी मागून फुडें सरना तें तूं तुज्या उदारपणान आमकां फावो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव पवित्र आत्म्या सांगता, जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणान. आमेन. वाग्योन पावलोन गालेसीकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, जेजू क्रिस्ताचेर भावार्थ दवरून बासायलोलें देणें भावार्थ आसलेल्यांक दिवचे खातीर सगलो संवसार पातकाचे पोदवे खाल आसा, अशें पवित्र पुस्तक सांगता. पूण भावार्थ दिवचे आदीं आमी भावार्थ उक्तो जायसर सुमूर्तीचे राखणे खाल कैदी आसलेल्यांक म्हणटूच क्रिस्त घेवसर आनी भावार्था उदेशीं आमी प्रमाणीकपण जोडूं सोर सुमूर्त आमचो बाल शिपोक जाली. पूण आतां भावार्थ आयल्या उपरांत बाल शिपोवंक काल आमी ना, कित्याक क्रिस्ता जेजूचेर भावार्थ धरून तुमी सगलीं देवाचीं भुरगीं जाल्यात. क्रिस्ताच्या एकचारांत पवित्र स्नान घेतलां, तितल्यानी तुमी क्रिस्ताचो उपकार घेतला. जिदेव आनी ज्ञान ग्रीक ना, गुलाम ना, स्वतंत्रताय जोडलोले ना, दादलो ना, बायल ना,
तर क्रिस्त जेजूच्या एकचारान तुमी सोगलीं एक. आनी जोरी तुमी क्रिस्ताची तर आब्राहामाची संसद तुमी आनी बासावणे पोरमणे दायची. देवाचें उतर. आमचो जबाब सोरेस्पोराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सोरेस्पोराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताका तुमी गितां गायात, किन्नोरीचे ताची स्तुती करात. ताच्या ओचोरयांची सगळे कडेन किर्ती गायात. ताच्या पवित्र नांव अभिमान भोगात. सोरेस्पोराक सोदतात तीं काळजां संतोश भरीत जावंक. जबाब सोरेस्पोराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. सोरेस्पोराचेर आनी ताचे पदवेचेर तुमचें मन दवरात. दीस रात ताचे मुखामळ सोदीत रावात. ताणें केल्लीं ओचोरयां विस्मितांचो, ताच्या तोंडांतल्या निवाद्यांचो उगडास दवरात. जबाब सोरेस्पोर सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. ताच्या चाकरा अब्राहमाच्या पुता धुवानो, ताच्या विचून काडलेल्या जाकोबाच्या भुरग्यानो, तोच सोरेस्पोर आमचो देव. शेकांशेक पृथ्वीचेर ताची पदवी चलता. जबाब सोरेस्पोराक सदांकाल आपल्या कोराराचो उगडास आसा. उद्गार. सोरेस्पोराक जय जय. देवाचें उतर आयकतात आनी पालतात ती सगळीं सुभागी. सोरेस्पोराक जय. सर्वेस्पोर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. लुका पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू लोकांचे ओरकुंची लागीं उलयता थंयच आसतना लोकांच्या जोम्यांतली कोण एकले बायलेन व्हडल्या ताळ्यान ताका म्हणे, तुका सांबाळलो तो कुसबो आनी तुका दूद दिलें तें व्हडलें बागी. पूण ताणें म्हळें, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात तीं अदीक बागी. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. भयणी बाबांनो, आमी आयकलां कशे भाशेन ही बायल जेजूचे आवय विशीं म्हणटा, तुका सांबाळला तो कुसबो आनी तुका दूद दिलां तें व्हडलें बागी. मारिया आमच्या आवय विशीं तीं उतरां म्हणटा. आनी त्या उपरांत जेजू ह्या वाखाणणेक ह्या वाखाणेक जबाब दिता. तो म्हणटा, देवाचें उतर आयकतात आनी सांबाळटात तीं अदीक बागी. एके भाशेन तो आपल्या आवयक आनीक बागीक म्हणटा. कित्याक आमी जाणाव मारिया आमची आवय देवाचें उतर आयकूंकूच ना, पूण तें बरे भाशेन पाळलें. तिणें देवाचें उतर आयकलें आनी आपल्या जिवितांत तें सांबाळलें. आनी ताकाच लागून देवाचें उतरूच तिच्या कुसब्यान एके भाशेन उत्पन्न जालें. आनी त्या उपरांत जेजू तिचे वरवीं ह्या संवसाराक मेवलो. आनी जशें आमी आयकलां बागेवन पावलो गालेसिकारांक म्हणटा, जेजू बरोबर तुमी जेन्ना आसता तेन्ना आमी एक जाता. वी बिकम वन इन क्रायस्ट जीजस. पूण आमी ताच्या सांगातान नाच जाल्यार कशे भाशेन एका मनाची एका काळजाची आमी जात दिल्या काय? तर दर एका मिसान जेन्ना आमी वांटो घेता आमी आमकां कृपा मागूंक गरज. ताचे कुडीचे सांदे जावं. कसलेंय ल्हान काम करूंक आमी फाटीं सरूंक न्हय, पूण उर्बेन तें काम करूंक
आमकां आदार आमी मागूं परस. जेन्ना आमी फाटीं सरता आमी ताचे कुडीचे सांदे जावन आमकां ही संदी मेळोन तर मारिया आमची आवय आमकां उदाहरण दिता. ल्हान तशें व्हड वस्तूंनी आमी ताचे कुडीचे सांदे जावंक जाय. देवाचें उतर आमी दर मिसान आयकता पूण तें सांबाळूंक आमकां गोडेक अवघड लागता. तेन्ना मारिया आमची आवय आमकां आश्वासन जाता. तो तिचे कडेन आमकां आदार मागुया. आमी आमच्या घराब्यांनी ह्या दिसांनी केरीत भाशेन तेच रोजार करता. जेजूच्या गुटांचेर आमी नियाळ करता. तिचोच आदार मागुया आनी सांगाता जेजूक वळखूंक, जेजूचो मोग अणभवूंक वावरुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका आदीन वाचतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो उंडो आमी तुका भेटयता. पृथ्वीन दिला मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. शासनाच्या शासनान देवाक सोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रचणारा आमी तुका आदीन वाचतांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय. तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाख पयलीन दिला मनशाच्या वावरान केला. तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. शासनाच्या शासनान देवाक सोय. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवीदार देव बापा मानता तसलें जावं म्हूण मागात. यान तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत दवरपी आमच्या याज्ञे हुई सभेच्या देवाक सरेसोर मानून घेवंक. सर्वेस्परा तुवें तापोवन आमकां भेटूंक फॉर्मायलाय तें बलिदान आमच्या हातांतलें मानून घे. तुजे सेवेक ही सोडवण्याची पवित्र रीत समरंभून आमचो कायदो आमी पाळटा आसतना तिचे वरवीं आमकांच तूं अदीक अदीक पवित्र कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारया. आमी ती सरेस्पराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीदारांनी शासनाच्या देवा सर्व कार्य आनी सर्वताय जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं आमी तुका दिन वाचूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. मोगान आमी ताचें मरण समरंगता. जिव्या भावार्थान ताचें पुनर्जीवन कोण परगडटा. तीर गोरभाशान ताच्या मोहिमेवंत येण्याक अत्रेकता. देखून आतां देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दोलवराचो सरेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उंचगी तुका सोय सोय. सरेस्पराची नामी येता ताका सोय. उंचगी तुका सोय सोय. बाबा खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून इंदेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन खोश मरणचो सुंपेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड
तुमचे बसो समोर तुमची. तेच परी जेवण जातूच ताणें खास घेतली, तुका नव्यान वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणली, तुमी समेस्त घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रोगताची खास, नव्या आनी सासणीक कलराचें रगत. पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे बसप आनी समेस्त मुनचे बसप ते वारोतले. हें म्हज्या उड्डासाक करा. पयलो बोवार्थाचो बूट पुरगोटिया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी सोबरता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगोडटा, तुझ्या येण्यार आमी ओंत्रेता. बाबा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उदास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडूंची काज तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतल्या मासोवेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सरस्परा की पृथ्वीचेर विस्कळलेली तुझे पवित्र सभेचो उडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बाबा, फिलीप नेरी राम आमच्या कोंकणी बाबा, सगल्या यादविकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान म्हणून. सरस्परा कातारिना कार्वालो तुजे चाकुरीची कामत कर. तिका ह्या संवसारांतली घेवन पळयली, जशी पवित्र स्नाना वरवीं जेजू बरोबर ती मेली, तशीच ताचे बरोबर ती पुनर्जीवन जाली. पुनर्जीवनपणाचो भरमा सदून मेल्यान तेमच्या भाव भयणीची कामत कर. तांकां विदेश जगतीन मेलेल्या आसूं दिसता, तुजें पोर जरीत तुका मोड पडून आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माये संगतीन भाग्योन धरून दिता, भाग्योन सुजे आनी सर काल तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां फावो कर. तुज्या पुताक जेजूची. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजूताय त्याच जेजू सांगता. पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडूनदाराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा संगीतच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज जमता येवं, तुजी कशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत आसा. आमचो दीस पडलो आज आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक दोशता, तशी आमची वाटकां बसोस, आनी आमकां तायणीन पडूं नाका, वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां दिवा. त्या करून ह्या जिवितान सबस्कान खाती सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरुंडाराचे येशू क्रिस्ताचे येण्यार आमी बोरवाशान ओंत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी बोलबी आनी महिमान तुजी सासणाच्या सासणान. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणान. आमेन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दियात. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर. देवाचे शिळये संवसाराचे पाप काडटली आमची काकूट कर.
देवाचे शिळे संवसाराचे पाप कटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शिरी संवसाराचे पाप काडटा ती. शिरीच्या जेवणाक आपुयल्यान ती सुबागी. सुम्या तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. एकूच उंडो आसा देखून आमी जरूय जायतीं जाणां तरूय एकूच कूड जाता. कित्याक आमी सगळीं त्या एकाच उंड्यान आनी एकाच पात्रांत वांटो घेता. प्रार्थुया. सोल पदवीदार देवा, आमच्या मोगाळ बापाक आमी घेतला त्या संस्कारा वरवीं आमची काळजां दादोसखायेन भरो आनी आमचें क्रिस्ती जिवीत गोठ आनी फलादीक जावं. आमचें जेवण खाण कशें जिवून जेजू घेवन जेजू सारकी आमी जावंक पाव. असलें रुपांतर ह्या बलिदानाचो फळ जावं दी म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे समे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून याद क्रिस्ताची शांती आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बोड उपकार